भेटेन बाहेर आणि पयलींचे ना ती थोडे बरी आसा. आणि एक इम्पॉर्टंट जे आम्ही डिस्कशन आता करताले म्हणजे मिनिस्टरान जाय सांगले की नवीन भुरगे येवपाक जाय म्हणून. सो आमकांय दिसता की नवीन भुरगे हितून येवपाक जाय. तितून आमी हे डिस्कशन केले की थोडे मॉडल्स तयार करपाचे, डिफरंट कॅश क्रॉपांचे. म्हणजे आता एक क्रॉप आसा तेचो एक मॉडल तयार, सो दॅट बाकीच्या भुरग्यांक येवन थंयसर शिकपाक मेळटले ते कितें क्रॉपाचे भितर तेजे फायनान्शियल एस्पेक्ट कितें आसा, भितर प्रॉफिट लॉस कितें आहा, हे इकॉनॉमिक्स त्या क्रॉपाचो कितें आहा, हे सगळें जर त्या भुरग्यांक जर शिकयलें तर रेडीमेड मेळ्ळें जाल्यार भुरग्यांकूय एक उत्तेजना मेळटली, मोटिवेशन मेळटलें आनी त्या फुडें ते वयतले. सो त्या रितीन ऑलरेडी डिस्कशन जालें आनी तेंच्यान सांगलें की ह्या पावसाच्या पयलीं आतां ते कितें आहा ते बेगिनांतल्या बेगीन चालू करतले म्हणून. सो म्हणून म्हणटा की जे आमी आतां देट वर डिस्कशन केलां की आमकां तरी पॉझिटिव्ह दिसता की ह्या डिपार्टमेंटा कडल्यान, मिनिस्टरा कडल्यान कितें तरी आमकां होप आहा की हे करतले म्हणून. भितर स्क्रॅप यार्डांचो विशय आमी डिस्कशन केलो, पोल्युशन, शेतान पोल्युशन जाता ते डिस्कशन केलां, हे सगळे आमी भितर बांदकामां जाता हे सगळे डिस्कशन केल्ले आहा. सो स्टेप बाय स्टेप जशें आमी वयतले मिनिस्टरा कडेन कितें जर आमकां दिसता मिनिस्टरा कडेन आमी डिस्कस करून फुडें व्हरतले. आणि एक आसा सगळ्यांची फुडली जशी आमगे बरोबर इतर झाडां लायताले आनी ती कोळकायल्यान येता बरोबर कोळकायल्यान येता म्हणजे ते लागून ते तेजेरूय बी डिस्कशन जालें. कितें डिस्कशन जालें तें तांकां खबर आसा आमी कितें कितें डिस्कशन केलें तें. बाकीचे आमी शेताचे मान बीन हें आहा ते बाकी काही शेतां जी आसा ती पाडावन उरची न्हू म्हणून तेजेर आमची शेतकारांनी ती दवरची, लागची. आनी आमचे आग्रेचे पॉलिसी आमी हाडपाक पळयता सर आमी सगळे कडेन पंचायतीन लेटर केल्लें आसा कितें सजेशन कितें आहा तें दिवचें म्हणून तेणी. आनी त्या प्रमाणे आमची त्या प्रमाणे आग्रेची पॉलिसी आमी करपाचे प्रयत्न करतात आनी सगळे जे विचार आसा तेंचे आमी तांकां सांगता, तांकां तेंचे एडवायस घेता आनी त्या प्रमाणे आमी सुरू करपाचें. म्हणजे ही आग्रेची पॉलिसी फर्स्ट टायम गोंयांत ती आमी करपाक घेतल्या आनी ती आमकां दिसता की आमच्या भुरग्यांनी आयज ते हितून शेती जितून त्यो भाग घेवचो, तेणी फावता तेणी वयचे सगळे कुळागरांनी जावन कितें आसा पळय सगळें. आनी आमकां हें दिसता की आतांचे भुरगे जे शिकिल्ले भुरगे आसा, कोण BSc जाल्या, कोण MSc जाल्या, कोण MA जाल्या, हे भुरगे आतां भाग घेतात. तांकां दिसलें की आमची जमनी ह्यो जर आमच्या हातीच्यान गेल्यो जाल्यार आमचे फुडें कांयच आमचे फुडले जनरेशन कांयच उरपाचें ना अशें भुरग्यांचें मत आसा. ताका लागून खुबशे भुरगे आतां शेती शिकयतात आनी आमी म्हणटा तें येवचें आमचे तांकां वेलकम. आमी तांकां ट्रेनींग दिवपाचें, आमी तांकां ट्रेनींग दितले इतके खातीर मडगांव ट्रेनींग दिता आनी ते आमचे जमनी दवरपाक जाय. नाजाल्यार हांगसर कितें आसा दुसरे खंय तरी स्टेटींनी हे जातले क्लायमेट कितें आसा ते सारकें ना जाल्यार ते हांगाच येतले जातले आनी आमची जमनी वतल्यो. म्हणून आमकां जाय आमच्या गोंयकारांक आमची जमनी आमचे कडेन उरपाक जाय अशें आमी भुरग्यांकूय पडटा आनी आमकांय पडटा, तांकां तुमकांय पडटा. बरोबर सर जायकारांचो इशू तुमी एग्रीकल्चर जायाची पळय आसा, जायाचे मळे पळय आसा ते तितून तेंची इतरय झाडां आसता भितर ती आनी ते कोळकायले येवं शकता तेजे विचार करता आनी ते आमी ते हें आसा पळय ते हेजे हेका लागून ती इन्क्लूड करचे अशें म्हणून हांवें तांकां सांगलां. ते रेवन्यू मिनिस्टरान तर दुरुस्ती हाडली ताका दुरुस्ती ते हाडून ते करूं शकता. बरोबर दुसरें म्हणजे एमेंडमेंट हाडपाचो. आगस्ट टेनन्सी एक्ट आहा पळय 5th एमेंडमेंट कशें ते जमिनी आसा ते कसताले पळय ते खंयची जमनी हाडपाक जाता कळ्ळें. खूब वर्सांचे आनी ते गेले ते शेकडो वर्सांचे तेगेले ते जाय लायतात आनी ती जाय पळय लायता तितून ते म्हणटा की आमी जाया भितरय आमी आंब्याची झाडां लायतात, मदीं माडी लायताले कोण तरी काडून व्हरताले खंय मातशें तेंचें म्हणणें. म्हणजे आमचे तेजे कोळकायल्यान तेंची नांवां लागूना अशें तेंचें म्हणणें. म्हणजे ते मागपा येयला आतां कोळकायल्यान दुरुस्ती करतले जाय ते रेवन्यू डिपार्टमेंट बाबुशा लागतले. पूण तेंचें म्हणणें तें की तांकां ते हें आसा पळय जायो बियो रोयता पळय ते कोळकायल्यान येवच्यो आनी ते तांकां कशें तेजे कायद्या अंडर तेंचे जमनी मेळच्यो हे तेजे आनी तेजी कितले वर्सांची ते हें आसा पळय ताका लागून ते मागणी येयल्ली आसा. म्हणजे ती तेंची मागणी केली. तूं सांग कितें आता आमी मिनिस्टरा कडेन येयल्ले स्पेशली बिकॉज माटोळचे जायांचो एक विशय जालो जो तुमकां खबर आसा की
ते लोकांक जो त्रास जाता उजो घालतात आनी तेंचे बाकीची जी झाडां आसता बाकीचे जे क्रॉप आसता ते काडून व्हरता मारता कितें अशें जायत आहा तेंचे प्रॉब्लम. सो सरा कडेन डिस्कस करपाक येयल्ले की कितें करपाचें हेचेर उपाय कितें आनी ह्या उपायांसून आमी कितें तोडगो काडपाक शकता तांकां कशें आमी हेल्प करपाक शकता. सो आतां हेचेर खूब आमचें डिस्कशन जालें भरपूर. आतां तुमी वेळच्यान रावला ऑलमोस्ट 2 वरां 1.5 वर जालें डिस्कशन आमी करता. मागीर बाबुशा कडेन वचून कितें करपाक शकता मागीर आमी टेनन्सी एक्टान कितें दुरुस्ती करपाक शकता हेच एग्रीकल्चर टेनन्सीन हें सगळें डिस्कशन जालें. सो आमकां मिनिस्टरा कडल्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या गजालीचेर आनी ते गजाल जशें आमकां सद्या आमी हांगा डिस्कस करून जे कितें डिसायड केलां सोल्युशन काडलां तेचेर आमी फुडें वयतले. मागीर दुसरे विशय आसले जशे दवर्ली शेतांनी उदक वयता आनी ते लोकांक सद्या तुमी जाणा ते घाणीचें उदक सगळ्याक पावोन लोकांक थंयसर ते शेत रोवपाक मेळना भाजी रोवपाक मेळना. सो मिनिस्टरान सांगलां की रोखडोच तो रिपोर्ट मागयतलो म्हणून आनी थंयच्यान ते जेडेओक धाडून रिपोर्ट करून घेतलो म्हणून. आनी बाकीचे मागीर आमचे खांडेपारच्या मुड्डे वयल्या विशयाचेर हांगा डिस्कशन जालें. म्हणजे भरपूर विशयांचेर डिस्कशन जालें. मागीर एग्रीकल्चर पॉलिसीचेरूय डिस्कशन जालें. आतां फर्स्ट टायम अशें आहा की मिनिस्टराच्या अंडर एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा पळय ही सद्या लोकांच्या मदीं वचून डिस्कस जाता. आमी जेन्ना बार्देसची मिटींग जाल्ली तेन्ना बार्देसान हांवूय गेल्लो पर्सनली आमचे सजेशन दिलां. सो आनीकूय थंय कितें कितें करपाक जाय नाल्यार आमकां कितें दिसता हें डिस्कशन जालें. मागीर तेंच्या सायडीच्यान तेंच्यांनी कितें आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे जे ट्रेडिशनल क्रॉप्स आसा जे गांव नोन आहा फॉर एग्जाम्पल खोला मिरची आहा जाल्यार तो गांव कसो मिरचेनूच आमी स्वयंपूर्ण करतले. मागीर रायसाचेर जालें की जे रायस आसा आमचे उकडे तांदूळ आहा ते आमी कशे सोसायटीच्या अंडर कशे हाडपाक शकता. म्हणजे तेच तांदूळ आयज भायर वयता आनी आमकां येता. सो तेच तांदूळ आमचे तांदूळ आमकां कशे लोकां कडेन पावयतले हेचेरूय मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन जालें. सो ह्या भरपूरशा गजालींचेर पॉझिटिव्ह डिस्कशन जालें आनी मिनिस्टराचो जो रिस्पॉन्स आसलो वी आर हॅपी विथ दॅट. आनी कितेंय जर फुडें कितें आसतलें जाल्यार मिनिस्टरा कडेन आमी कॉन्टॅक्ट करतले आनी तेंच्या कडल्यान कितें आमकां कितें लागता तें आमी करून घेतलें. कुळ कायदे संबंधी आता तुम्ही म्हणता ते बाबूश म्हणसर मिनिस्टरान जशें सांगलें की हे अशें अशें आसा म्हणून तेंकां इतल्या वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा तेंच्यांनी आमकां जे भितरलें कितें सोल्युशन आहा तें आमकां जशें कळयलां. सो आमी बाबुशाक जाता तितले बेगीन आमी तेज्या कडेन मिटींग घेवन ते डिस्कस करतले. वयल्यान एसेंब्लीनूय कितें करपाक जाय आनी कितें मांडपाक जाय तें आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केलां. तेंच्या सायडीच्यान एज अ एग्रीकल्चर पॉलिसीनूय तेंच्यांनी आमकां सांगलां की हें कितें आहा तें एग्रीकल्चर पॉलिसीनूय इन्क्लूड करतले म्हणून. ते म्हणजे अशें नॉट ओन्ली जाये मागीर हळद काडपी आसतले मिरची काडपी आसतले तवशी काडपी आसतले जेंकां आयज ते कायदे सकयल जे येयना तेंकां कशें भितर घालतले. आतां कितें आहा एग्रीकल्चर पॉलिसीन हें सगळें राखपाक कम्युनिटी फार्मिंगेक सगळें तरतूद दवरल्या. पूण ती फुडें व्हरतले जाल्यार तेका कायद्यान मातशी थोडे दुरुस्ती लागतले. ते दुरुस्ती तेंच्या थ्रू तेंच्यान सांगलां की ते सजेस्ट करतले आमी आमच्या आमदाराच्या थ्रू आमी सजेस्ट करतले आनी तशें करून फुडें व्हरतले. सो सद्या तरी ही चर्चा जी 1.5 वरांची चर्चा जाल्या ती पॉझिटिव्ह जाल्या आनी वी आर हॅपी विथ दॅट. आता पळय आसा त्यांचो इश्यू आसा पळय